शुक्रार 14 मार्च 2025 मुखेल बोल मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय नियाळाक आदार. मिसाचें बलिदान एक समोरंपी, एक एकचाराचें बलिदान, मोगाचो कोरार. ही समोरंबणी दोन दिसाक आमी समोरंबता. त्या पासत ही समोरंबणी दोन दिसाक आमी समोरंबता. त्या पासत ही समोरंबणी भोव नितोल आनी निर्मळ जावंक आमी आमकांच पयलीं जेजूच्या हातान घालता. सगळ्या वायटांतली आनी अदीक करून पातकांतली आमी मेकळीं जाता आनी आमकांच आल्ताराचेर आमी भेटयता. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिता आनी दुसऱ्याचो राग वो वायट घेवन मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमची भेटवणी संपूर्ण जायना. त्या पासत काळजांतां आमी बक्षिता तेन्ना ह्या बलिदानाचो फोळ आमच्या जिवितांत दिसून येता आनी जायत्यो मिलाग्री विस्मिता घडोवंक शकता. आदल्या कोरांत पयलींच भेटवणी कायनाची देवान मानून घेवंक आदल्या कोरारांत पयलींच भेटवणी केनाची देवान मानून घेवंक ना, कित्याक तांचें मन आनी काळीज देवा कडल्यान पयस आसलें. आपलेपणान तो भरलेलो दुबाव देवाचेर आसले. त्या पासत आबेलाची भेटवणी मानून घेतल्या म्हूण ताणें आबेलाक जिवेशी पासून मारलो. जायतो लोक मिसाक वचून देवान आपलें आयकूंक ना म्हूण देवाक सांगतात वो प्रोटेस्टंट जम्यांत भितर सरतात. तांकां दिसता मिसाक गेल्यार देवान तांचें आयकूंक जाय, ना तो वशे उद्गारतात. मिसाक वचून कसलो फायदो आसा, देव आमकां आयकोत ना. म्हजो थाराव, मिसांत वांटो घेतना देवाची कुशी कितें सोडून आनी ताच्या उतरा पोरमोणें जिवंक वावुरतलो.